घुळे वखदा विरोधातली कारवाई सुरू आसा। पुलीस घुळे वखदा विरोधी पंगडान वर्सभरात वट्ट 159 गुन्यांव नोंद केल्यात। तातूंत उत्तर गोंयांत पुलिसांनी सगळ्यात चड म्हळ्यार 75 गुन्यांव नोंद करीत 84 किलो ड्रग्स जप्त केले, जाल्यार दक्षिण गोंयांत पुलिसांनी 36 गुन्यांव नोंद केल्यात। तशेंच क्रायम ब्रांचान 19 गुन्यांव नोंद करीत 57 कोटी 85 लाख रुपयाचे ड्रग्स जप्त केले। तशेंच एएनसीन 28 गुन्यांव नोंद करीत 18 कोटी परस चड मोलाचो ड्रग्स जप्त केलो, जाल्यार कोंकण रेल्वे पुलिसांनी केल्ले एके कारवायेंत लेगीत 8 किलो ड्रग्स जप्त केला। हे सगळे कारवायेंत अंदू वर्सा पुलिसांनी 233 किलो ड्रग्स जप्त करून 206 जाणांक अटक केल्यात। तातूंतले 72 जाण गोंयकार आशिल्ल्यान ही हुस्क्याची गजाल। उरिल्ल्या दुबावितां मदले 102 बिगर गोंयकार जाल्यार 32 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा। अटक केल्ल्या मदीं विदेशी नागरिकां मदीं सगळ्यात चड म्हळ्यार 10 नायजेरियन नागरीक आसून नेपाळ, रशिया, जर्मनी, स्वीडन, इस्रायल आनी फ्रांसा सयत हेर देशांतल्या गुन्यांवकारांक पुलिसांनी अटक केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।